आयज आख्खे गोंयचे लॉयर एकठांयल्यात फॉर द सिंपल रिजन नॉट जस्ट बिकॉज आमच्या एक कलिगाचेर अटॅक जाला. अटॅक हो एक एडवोकेटाचेरच न्ही जाल्यार इट इज ऑल्सो अगेन्स्ट द रूल ऑफ लॉ. तुम्ही जाणा एज अ लॉयर्स वी आर हेल्पिंग इन डिस्पेन्सेशन ऑफ जस्टीस. प्रत्येक कोर्टान आमी जी एपियर जाता जे कोर्टान आमी केस मांडटा आमी जस्टीस करपाक आमी आमचे हातभार एक लॉयर म्हणून आसता. सो जेन्ना आमचेरच जे जस्टीस दिता आसतना जस्टिसाक आमी जे हेल्प करता हातभार येता अशाच मनशाचेर जेन्ना अटॅक जातलो तेन्ना तेजे सिरियसनेस आनीक वाडटा. आनी ते बी कोणी अटॅक केला जे पुलीसमॅन जे आर सपोज टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ हांचे कडल्यान आमचेर अटॅक जाला, एक लॉयराचेर अटॅक जाला. आनी त्या खातीर लोकांचो जो विश्वास आसा जो ऑलरेडी पुलिसांचेर कमी आसलो तो अशें जेन्ना जातलें आनी जेन्ना पुलीस तेंचेर एक्शन जे एक्यूज आसात जे पुलीसमॅन तेंचेर जर एक्शन जायना जाल्यार पुलिसांचेर सगळ्या जनतेचो विश्वास आसलो तोय बी उठतलो. आनी त्याच प्रमाणे जर तर आमी एज अ लॉयर्स आमी जर तर युनायटेडली आमच्या कलिगाक जस्टीस दिवपाक शकले ना जाल्यार लोकांचो आमच्या वयलो विश्वास उठतलो की हे स्वताकच जस्टीस दिवपाक शकना तेन्ना हे लोकांक कितें दितले काय म्हणून. सो त्या खातीर ही केस सिरियस आसा. गव्हर्मेंटान हे सिरियसली घेवंक जाय. जो DGP आसा एक अपरायट ऑफिसर आसा तो तेणी हे मॅटर पर्सनली सुपरवायज करपाक जाय आनी दीस इन्वेस्टिगेशन हॅज टू हॅपन इन दी सुपरविजन ऑफ दी ज्युडिशियल ऑफिसर. कारण जर तर हे पुलीस इन्वेस्टिगेशन करतले जाल्यार हेजेर जस्टीस तर कोणाक मेळचेच ना, त्या विक्टिमाक मेळचे ना एज अ लॉयर्स कम्युनिटी आमकांय मेळचे ना, जनतेकूय मेळचे ना. सो तेन्ना हे एक व्हेरी सिरियस मॅटर आसा आनी हेजेर खरोच चीफ मिनिस्टर एज अ हू इज ऑल्सो होम मिनिस्टर हेणी लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी DGP हेंच्यांनी हेजेर बेगींतल्या बेगीन पळय आज अटॅक जावन आज 4 दीस जाले आमच्या कलिगान सांगले 4 दीस जाले अजुनूय एमओ अटॅच जायना, ते अरेस्ट जायना किंवा तेंचेर कितें इन्वेस्टिगेशन जालां अजून पर्यंत समोर येवना लोकांच्या समोर. तुम्ही जाणा एक सादो कोणी बेस्ट एक थापड जर मारले जाल्यार पुलीस अरेस्ट करता 150. एक सिव्हिल मॅटर जी सिव्हिल मॅटरान पुलिसांनी इंटरफियर जाला आनी आमच्या कलिगाक मारला. जायते फाटी जी क्रिमिनल केस जरी आमी फायल करता एक पुलीस एक लॉयर क्लायंटाचे तर्फे फायल करता किंवा क्लायंट्स फायल करता कोणी एक सामान्य मनीस वचून कंप्लेंट फायल करता ती सिव्हिल नेचर म्हणटा आनी ताका परतून धाडटा. पूण हांगा जाता उलटें. हांगा एक सिव्हिल मॅटरान तुमी इंटरफियर जाल्या आमच्या कलिगाक मारला एडवोकेटाक आनी असो मारला की तेजी तकलेक मार लागलो आसा, तेजी जॉ फुटलेलो म्हणजे सिरियस इंजरीज आनी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एक ग्रेव क्रायम केला पुलिसांनी आनी तेंचेर अजून पर्यंत एक्शन जायना. अजून पर्यंत 4 दीस सगळे थंड आसा. खंयचे तरी एक्सक्यूज कालूच पेपर आसतलो कितें तरी प्रायम मिनिस्टर विजिटाचे म्हणून एक एक्सक्यूज दिले आनी कसले एक्सक्यूज दिले. पूण ह्या गोष्टी असले केसींनी एक्सक्यूजीस उपकारना. असले केसींनी इमिडिएट तुका एक्शन घेवपाक जाय नाल्यार तो एविडन्स डिस्ट्रॉय जाता. आनी जर तर एविडन्स आनी तेच तर तांकां जाय त्या खातीर कदाचित ते डिले करता. सो त्या खातीर सगळे आमी जे लॉयर्स आसा आनी एकठांयले आख्ख्या गोंयान आमी एकठांयले आसा आनी हेजेर आमी ह्या केसीन लॉजिकल कन्क्लुजन जाता पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. आनी हेजे फुडें आमी पळयतले की हे जेन्ना हेंचेर जेन्ना चार्जशीट फायल जातली ह्या पुलीस जे एक्यूज आसात खंयचोच गोंयचो लॉयर तेजी केस घेवपाना तेंची. खंयचोच एकटोय गोंयचो लॉयर तेंची केस घेवपाना तांकां डिफेंड करपाक. कारण जर तर आमचेर तुमी अन्याय करता जाल्यार तुमकां आनी कोण डिफेंड करतलो. कित्याक तुमची केस वीक तुमी ऑलरेडी केल्ली आसा ते आनीकूय तुमी एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाचो हो प्रयत्न तुमचो चाललो आसा. त्या खातीर इमिडिएटली गव्हर्मेंटान आनी DGPन इमिडिएटली हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमची तर्फे जे एज अ लॉयर आमी जे कायद्यान करूंक जाय ते आमी सगळे करतले. Condemn the attack on our colleague, Advocate Gajanan Sawant from MAPSA Bar Association. On 8/12/2022, he was assaulted by the policeman. One of the policemen is so-called the Sandeep Parab, who has assaulted him brutally with kicks and with a danda, as a result of which he sustained an injury on his jaw and has undergone the surgery
and he is still admitted in the PMC for the further treatment. He also got injury on his head. This attack was intentional, was to kill him because the assault was with danda on his head. That's why in the complaint lodge 307 section has been added to that. That is the attempt to murder. This particular act was done in order to stop the advocates. It's an attack on the advocates basically. When an advocate approached them with the intention that the matter which pertaining to which he has come to the house of his client, he was called at the instance of his client, and there he tried to explain to the policeman that it is a civil action and there is nothing criminal as such. At the relevant time, he was assaulted. Actors, they have to protect the rule of law of the citizens of the country, of the state. If policeman starts doing such type of act, then no justice will be given to the common public if the advocates are treated in this fashion. When they approach them, they are being assaulted. Complaint against him, FIR should have been lodged, and he would have been arrested accordingly by following the due process of law. In spite of that, they have taken the law into the hands and has assaulted this. We condemn this particular act on behalf of Vasco Advocate Association and fully support the advocate Gajanan Sawant in his fight against the justice. Therefore, we had a meeting today of the Bar Association of Vasco, and we have put forth the demand. First demand is to immediately suspend this particular 4 policemen. Otherwise, there cannot be an impartial investigation by the investigating agency. The FIR has been lodged as on 9/12, whereas the incident has occurred on 8/12. On 9/12, when the advocates had gone to the police station, Kurwari police station, at their instance, upon they pressurizing the particular police officers in order to lodge the FIR, this particular FIR has been lodged. Otherwise, they would have not lodged the complaint or the FIR against this particular policeman. Since there was a pressure on the side of the advocate, they have lodged this particular FIR.